मोगाळ भावां भयणीनो, आत्मिकतेचे, असर्यांचे आनी बेसावांचे लोकां मोगाळ पुणशेत आत्तूर सा लॉरेस बाजिलिकाची वार्षिक महापरब 2026 जानेर 25 तारीख आयतारा तावन 29 तारीख ब्रेस्तरा पर्यंत व्हडा भक्तीन मानान आनी संभ्रमान चलतली. लगभग 300 वर्सांचे चरित्र आसचें हें पुणशेत सर्व वर्गांच्या लोकांक एक लोकांमोगाळ पुणतळ जाला. लागीं आनी पयस तावन हर एक समर्थीच्या भक्तिकांचो वाळस हांगासर येता. ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक देवाचे कृपेजर भरपूर लाभल्या. 2026व्या वर्साचे महापरबेचो विशय जावन आसा पापा लिओन पवित्र सभेक पाठयल्लो आपोस्तलीक पत्र दिलेक्सी ते म्हणजे हांवें तुजो मोग केला. दुर्बळे आमकां देवाचो मोग आनी ताचें उदारपण शिकयतात. दुर्बळ्यांक उमोग करचे आमची दयाळाय न्हय, बगार आमच्या बाबडताचो एक वांटो म्हूण ह्या पत्रांत तो आमकां स्पश्ट करता. देवान आमचो मोग केला तशें आमी दुर्बळ्यांचो, निर्गतिकांचो आनी अस्कत वर्गाच्या लोकांचो मोग करूंक परबेचो विशय आमकां आपोवन दिता. ह्या वर्साची महापरब सा लॉरेसाच्या मजतीन ह्या बाजिलिकांत आमकां बेसावां आनी देणी लाबोंचो सुवाळो जावं. समाधान, एकवट आनी संवार्दता हांगासर रुता जाताना जातभेद नासता सर्व भक्तिकांक एक आशिर्वादाचें केंद्र ही बाजिलिका जावं. ह्या वर्साच्या महापरबेक भाग घेवच्या आमकां सा लॉरेसा मरिपात देवाची कृपे देणी भरपूर लाभो. तुमकां सुमेस्तान मोगान आत्तूर कारकळ सा लॉरेसाच्या महापरबेक हांव हार्दिक स्वागत मागतां.